कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। पणजे पाटो वाठारांत संस्कृती भवन या इमारती सामकार फाटली 2 वर्सां जाली एका प्रकल्पाचे काम सुरू आसा। हो प्रकल्प उबारपा खातीर लागपी सामान थंयच्या पार्किंग सुवातेर दवरिल्ल्यान पणजेत कामाक येवपी लोकांक पार्किंगेची व्हड समस्या निर्माण जाल्या। बांदकामाक लागपी लोखंडांचे सामान पार्किंग सुवातेर आशिल्ल्यान लोकांक गाडयो पार्क करपाक जागो मेळना। पार्किंग सुवातेरच पार्किंग करपाक मेळना जाल्यार पार्किंग सुवात आसून तरी कितें उपेग? हाका लागून संबंधित अधिकाऱ्यांनी हातूंत बेगोबेग लक्ष घालपाची गरज आसा। नमस्कार, आम्ही आसा सध्या पाटो हांगासर। तुमकां अशें दिसतलें की हांव खंय तरी कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर आसा, पूण ना। पाट्या जी सेंट्रल लायब्ररी आसा तेच्या भायर हांव उबो आसा आनी म्हज्या फाटसून जे तुमी हे व्हडले व्हडले लोखणाचे फेन्सिंग्स पळयतात, ती व्हडली जी मटेरियल पळयता, हे मटेरियल सेंट्रल लायब्ररीच्या सामके फुड्यार जे पार्किंग आसा त्या पार्किंग लॉटान हे फेन्सिंगचे मटेरियल आसा। आमी पळयता फाटली 2 वर्सां जाली एक व्हडलो प्रोजेक्ट हांगासर चालू आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाचेच हे सामान आसा। खरं तर हाका जागा दिल्लेली आहा भितूर, पूण हे सामान जे आसा हे भायरूच पडलेले आसा आनी ह्या खातीर पार्किंगेचो व्हडलो प्रॉब्लेम पाट्यार जाता। आमी सदींच पळयलां की पणजे शहरान पार्किंगेचो हो सदींच प्रॉब्लेम आसा, पूण पार्किंगेची जागा आसतना ती जागा दुसऱ्या एका प्रोजेक्टा खातीर कॅप्चर करप हे कितपत बरोबर हे आमकां चिंतपाची गरज आसा। हे जे आतां फाटसून पळयता तुमी, ही जी फेन्सिंग आसा ही व्हडले व्हडले फेन्सिंग आसा, लोखणाचे आसा आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितले व्हडले हे फेन्सिंग आसा आनी कितल्या प्रमाणान हे आसा, कितली जागा, कितली व्हडली जागा ही ऑक्युपाय केलेली आसा। ही जागा इतली ऑक्युपाय केल्ल्या कारणान फाटसून पार्किंगेचो प्रॉब्लेम जाता। गाडयो ज्यो आसा त्यो तुमी पळोवंक शकता कशें पार्क केलेले आसा। ही 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलर पार्किंग खातीर जागा आसली। हांगासर ऑफिसीस आसात, गव्हर्नमेंट प्रायवेट ऑफिसीस आसात, सेंट्रल लायब्ररी आसा। हांगासर येवपी लोकांक खातीर हांगासर पार्किंग वेवस्था केल्लेली ही CCP, पूण ही जागा जी आसा ही सर्वीस रोड जो आसा हो कॅप्चर केल्लो आसा। तुमकां याद आसतलें हांगासर RTOचे ट्रेनिंगूय जातालें, लायसन्सा खातीर हांगासर RTO येवन हांगासर प्रॅक्टीस घेताले भुरग्यांची, हांगासर लायसन्स दिवपाक तेंची टेस्ट घेताले ह्याच सर्वीस रोडाचेर। हो सर्वीस रोड सद्या फाटली 2 वर्सां जाली कॅप्चर जाल्लो आसा। एक व्हडलो प्रोजेक्ट पाट्यार जाल्लो आसा, त्या प्रोजेक्टाच्या कामा खातीर हो रोड जो आसा हो कॅप्चर जाल्लो आसा। आमी सदींच दोश दिसा पार्किंग खातीर पार्किंग कशी करता म्हणून, पूण जेन्ना अशे पार्किंगाचे रोड किंवा पार्किंगाची एरिया अशी कॅप्चर केली वता तेन्ना दोश कोणाक दिवपाचो हे चिंतपाची गरज आसा। आनी बेगिनात बेगीन जी ऑथॉरिटी आसा, CCP आसतले किंवा कोणाच्या अंडर स्मार्ट सिटी पणजेच्या अंडर जर ही जागा येता आसली तर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी रोखडीच कारवाई करून हे जे फेन्सिंग आसा हे फेन्सिंग सायडीक करून ही जागा पार्किंगे खातीर मोकळी करून दिवची, ही जी त्यांची जबाबदारी आसा आनी हे त्यांनी काम करचें। कारण थळाव्यांची मागणी आसा की हांगासर पार्किंग प्रॉब्लेम जाता आनी पार्किंग नासल्या कारणान तांच्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो कश्यो खंयसर पार्क करच्यो पडटा। ही अपडेट जी आसली ही पाट्या वचून आसली, अशेच अपडेटी पळयत रावत गोमंतक टीवी।